तेजे नंतर व्हेरिफिकेशन केलं काय आता लोकांचे खुबशे मनान कशें आसा तेका लोकांक खबरच ना तो खंय रावता मेन म्हणटा तो रेंटाक रावता म्हाका खबर ना तो शॉपार कामां आसा म्हाका खबर ना तो केन्ना आयलो तो खबर ना तो केन्ना गेलो तो खबर ना ते धाकटी भुरगीं आसा थंय त्या रस्त्यार पास जाता जाल्यार फाल्यां रेप जातकच तेजेर एक्शन घेवपाक परस आमी रेप जावपा पयलीं कितें एक्शन घेवपाक तें इम्पॉर्टंट। आतां कितें जालां काय म्हणल्यार मांडोप ह्या एरियान एक रेप केस जाले 70 वर्सां बायलेचो रेप जाला आनी पोलिसांनी त्या कल्प्रिटाक त्या रेपिस्टाक धरला कल्प्रिट सुद्दां म्हणना त्या रेपिस्टाक धरला आनी हेज पर इन्फॉर्मेशन त्या रेपिस्टाची वर्सां आसा 45 इयर्स आनी तो रावपी खंय काय म्हणल्यार शिवापूर म्हणून। सो आमचो जेन्ना डिमांड आयलो की विचारपाक आयले तेजे टेनंट व्हेरिफिकेशन फॉर्म आसा की ना कित्याक फाटल्या दिसांनी तेन्ना आमी पळयल्लें की पोलीस सगळे कडेन टेनंट व्हेरिफिकेशन कॅम्पेन करताले आनी जेन्ना आयज आमकां कळ्ळें की तेजे टेनंट व्हेरिफिकेशन फॉर्म ना नाही थंय भाड्याक कोण रावता आमी भाडे दवरले म्हणून प्रॉब्लम ना पूण भाड्याक दवरले लोकांचो इन्फॉर्मेशन आसा काय ना आनी जे शॉप एकदां कशें आसता तो रावता एक कडेन आनी कामाक येता दुसरे कडेन जे त्या शॉपवाल्यांनी त्या हेजे कित्याचे म्हणटा ते त्या कामगाराचे टेनंट फॉर्म हांगा दिवपाची गरज आसा। आयज फाटल्या दिसांनी तुमी पयलें आसतलें की 6 वर्सां भुरग्याचोय रेप जाला आनी आयज पळोवपाक गेल्यार 70 वर्साच्या बायलेचोय रेप जाला म्हणजे आमी एवरी टायम कितें म्हणटाले की चली भुरग्याचे न्हेसपाचेर हेजेर तेजेर रेप जावपाचे चान्सीस आसा तशें कांयच ना ही फक्त चिंतपाची गोश्ट आयज मेन म्हणटा ती एक मनशाचें मायंडसेट राक्षस मायंडसेटा खातीर ही गोश्ट घडला। सो इमेजीन करा एक 45 वर्साचो भुरगो वचोन 70 वर्साचे बायलेचेर रेप करता आनी तेन्ना हांगा सोदपाक गेल्ले कडेन कळटा की तेजे लेटस्ट टेनंट व्हेरिफिकेशन फॉर्म ना। सो त्या एरियान खुबशीं स्कुलां आसा त्या एरियान वेगवेगळे रिलिजियस प्लेसीस आसा थंय खुबशे लोक अनवळखी लोक भोंवतात नाही थंय कॅमेरा ना। सो ह्या परिस्थितीन आयज तेणी रेप केला काय धरला त्या रेपिस्टाक हाडला सो फाल्यां कोणाच्या मनान हे राक्षसपण येतलें कोणाक कळपाक ना। सो हेजेर पोलीस कितें इनिशिएटीव घेतलो की त्या रेपिस्टाक धरलो भितर उडयलो तेजेर केस घातली थंय काबार जावपाक जायना। आमचो आज आमी हांगा आयला तो क्लियर कट डिमांड आसा की आमी रेपिस्टाक धरले ते बेस्ट गजाल पूण हेज्या फाटल्यान फाल्यांच्यान तो कॅम्पेन करपाचें सोडून डोर टू डोर वचून व्हेरिफिकेशन करा की तुमच्या घरान कोण रावता तुमच्या घरान कितले भाडेकार आसा कितें आसा हे मागणी मागपाक कितें आयज PI ना PI मिटिंगे गेला म्हणटा जी बायल मनीस LPSI जी पळयता ती ना। सो थंय आशिल्ले PSI इन्फॉर्मेशन दिला की हेचे खातीर आमी व्हेरिफिकेशन टेनंट व्हेरिफिकेशन फाल्यांच्यानूच स्टार्ट करतले PI कडेनूय उलय म्हणला तेणी आनी बेसिकली नावेलीच्या गांवांत ही म्हाका दिसता असली गोश्ट आतां खुबश्या वर्सांनी किंवा घडली नाशिल्ली आयज कानार पडला आमच्या मागता डिपार्टमेंटा कडेन की जाता तितके बेगीन व्हेरिफिकेशन स्टार्ट करा आनी आयडेंटिटी जशें लिपयतात पळय ती आयडेंटिटी रेपिस्टाची भायर करपाची गरज आसा तांकां लिपोवन व्हरोन भितर दवरून फायदो ना कित्याक रस्त्यार मागीर तांकां थापटावपाची गरज आसा। आयज पळोवपाक गेल्यार रेपिस्टांक अशी परिस्थिती केला की तोंड लिपोवन व्हरा कित्याक तोंड लिपोवन दवरपाक जाय सांग मरे कोणें रेप केला ते हाडून दवरा तांकां रस्त्यार मदीं ना लोकां कडेन दिया आनी फास्ट ट्रॅक केसीस जावपाक जाय। आयज आमी म्हणपाक शकता की अशें तशें 70 वर्साच्या बायलेचो समज रेप जाता आनी त्या रेपिस्टाक तोंड लिपोवन भितर दवरताले आनी कितें उरलां कितें आयज आमकां पळोवपाक मेळना कोण रेपिस्ट तो ताका फिंगरप्रिंटा व्हेला म्हणपाक लागले तेजे फिंगरप्रिंट बी कांय नाका ताका हाडून दाखया आमकां बाबा हो रेपिस्ट म्हणून। आयज समज तूं गोंयचे खातीर कोणी झगडटा जाल्यार ताका तोंड दाखोवन भितर उडयता आनी आयज खंयच्या एक बायलेचो रेप जाता जाल्यार ताका तोंडान हें बावटो बिवटो घालून भितर व्हरून दवरता। सो आमी हीच मागणी केल्ली की रेपिस्टाक दाखया कोण रेपिस्ट तो लोकांकूय कळू दिया रेपिस्ट कशें दिसता ते हेंचे नेतृत्व कशें आसता ते आनी दुसरें म्हणटा ते टेनंट व्हेरिफिकेशन जें आसा ते फाल्यांच्यान फक्त कॅम्पेन म्हणून करनाकात रियल टेनंट व्हेरिफिकेशन करपाची गरज आसा बेकारा खातीर